आता आमचे चिंचणी प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा आणि हो त्याचो पार्ट अंडर प्रायमरी हेल्थ सेंटराचो हो सब सेंटर तो आमचो दांड्यावाडो आहलो थिंगा कोण वचना आहलो आनी आमचो भायडा लोक जायते पॉप्युलेशन आहा हिंगा आणि शेतकार आसा सगळे शेतकार आहा जाणटो लोक आहा आनी जाणट्या लोकांक तेंचे कडेन ट्रान्सपोर्टूय आसना कोणाचे लिफ्ट घेवपाक पडटा कोणाक रिक्वेस्ट करपाक पडटा आनी आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर वयतलो सो गांवचो जेन्ना MLA जाल्लो तेन्ना आमचो एक रिक्वेस्ट येयल्लो आमकां एक थिंगा सब सेंटर तरी घालून दिवचो म्हणून सो हिंगा आमचे प्रायमरी गव्हर्मेंट स्कूल आहलें सो एड्युकेशन डिपार्टमेंटा घाल्लें सो तेन्ना आमी एक लेटर केली डिपार्टमेंटाक की आमकां एक दोन रूम आमकां दिवचे म्हणून आमकां सब सेंटर घालपाक सो आमकां जायतो टायम गेलो तें ट्रान्सफर जावपाक अल्टिमेटली आमकां एड्युकेशन डिपार्टमेंटान आमकां हेल्थ डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर करून दिवप तेच फाटल्यान ते रिपेर आहलें तेजी कंडिशन बरी आसना सो तेज फाटल्यान आमचे एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक आमी रिक्वेस्ट केली तेजे आख्खे रिपेर करपाक अंडर PWD आख्खे रिपेर केलें टायलिंग केलें रुफींग केलें पेंटींग लायटनींग सोपटें केलें टॉयलेटूय रिपेर केलें आनी फूल फ्लॅज सामकें बरें चोवपाक आनी बरें फेसिलिटी दिवपा लागून हें ऑल रावंड रिकन्स्ट्रक्ट केलें तेजें कन्स्ट्रक्शन कितें करपा आसलें सगळें केलें आनी आयज अल्टिमेटली आयज तें इनॉग्रेशन जालें सो ज्यो फेसिलिटीज आमच्यो चिंचणी प्रायमरी हेल्थ सेंटरान मेळटाल्यो त्यो सगळ्यो फेसिलिटीज हांगाय मेळटल्यो मेन थिंगा आमचे वॅक्सिनी कंटिन्यू वॅक्सिन मारपा आसा ती मेन इम्पॉर्टंट आसताली भुरग्यांक थिंगा व्हरपा पडटालें थिंगा वचपा पडटा ती थिंगा मेळटली हे हेल्थ सेंटर आनी सब सेंटर चिंचोळ्याचे गांवांत जे दांडेवाडे आसले हिंगा येवपाक ताचे जायते कंट्रिब्युशन आसा हो एक ही आयडिया जेन्ना सुरू जाल्ली पॅन्डेमीक टायमार आमचो भाव रुजार डायस तो पोस्ट घेवन येतालो आमचे फुडें मागीर लकीली आमचो बाब क्रूज सिल्वा जेन्ना MLA जालो ताणें जायतें काम फुडें व्हेलें आनी आमच्या दोतोरान सांगलां ते भाशेन जायत्यो अडचण्यो येताल्यो हे करपाक सो फायनली आयच्या दिसाक आमी हाची उठकावणी करतात सगळे आमच्या ह्या वाठारांतल्या लोकांक हेजो बेनिफीट घेवंक जाय कित्याक आमगे ते दांडेवाडे आहले थिंगा चडसो लोक येना आहलो सो आमकांय बी दिसलें जेन्ना नीड आहा थिंगा येवपाक जाय कित्याक कितें डेव्हलपमेंट आहा तो नीड बेज आसपाक जाय कितली वर्सां 15 सुमार तरी जाल्या आसतली जायते त्रास काडून आमचे हेल्थ ऑफिसर आनी MLA हे गांवचो क्रूज सिल्वा हेच्या आदारान हो हांगा हेल्थ सेंटर आयलो ते हेल्थ सेंटराचे आमचे वाड्याचे लोकांक ताजे फायदो घेवचो आनी हांगा फेसिलिटीज ज्यो आहा त्यो यूज करच्यो म्हणून